तुझ्या बापा स्वर्गा वेल्या तुझी भुरगी एकठांय जाल्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता तुका वंदून मान करून तुझ्या काळजाक सुतोस दिवच्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकां जेजू कृपा दिवं. मायमोगाचो युकाराच्या मिसाच्या बलिदानान आज आमी किरीत भाशेन सगल्या दोतोनीच्या भुरग्यां खातीर मागतले. आमची भुरगीं पयलो कोमिन्यांव घेतात, आपली तयारी करतात, तांचे खातीर आमी किरीत भाशेन ह्या मिसाचे भेटेन मागता. आमची 22 भुरगीं किरीत भाशेन जेजूक आपल्या काळजान घेतली, तांचे खातीर आमी मागुया किरीत भाशेन आज बातीस घेतल्या सारा हे धाकटुल्या भुरग्या खातीर किरीत भाशेन देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक. तशेंच मागुया आमच्या गांवांत आसलेलीं सगलीं भुरगीं देवान तांकां आशिर्वादान भरूं आनी आपले कुरपेन सांबाळूं म्हूण मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सुर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज पवित्र सभा सोम्या जेजूच्या स्नानाची परब समोरपता आनी आयचो विशय वचात देवाचे अपुरबायेची जायात. पवित्र स्नाना वरवीं दर एक मनीस देवाचो पूत धूव जाता, ताच्या राजाची दायजी जाता म्हूण आमकां पवित्र सभा शिकयता. तेच वरी आमी भाग्यवन जुजेवाजाची भक्ती वाडोवंक भेटयलेलो आयतार आयज आमी समोरपता. ह्या व्हड मिशनरी भाग्यवंताच्या जिवीत आमकां आमच्या क्रिस्ती आपोवेन एक मिशनरी परगटणार जावंक आपयता. कांय दिसां फाटीं आमी जुबिली 2025 उत्सवीक वर्सा सुरवात दिल्या आनी बोरवेंशाच्या यात्नेकारांक आमी जावंक वावरता. तर आमी अणभवलोली देवाची अपुरबाय ती आमी मनशां मदीं जियोवंक आनी जेजूच्या उर्बेवंत गोवाय जावंक ह्या मिसाचे भेटेन आमकां देवाची कृपा आनी गोठाय मागुया. आनीच भावना मनान धरून हे पवित्र रितीन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांची दूख धरून सगलीं आमी ह्या वेळार देवाचे काकलोतीक उलो मारुया. सोम्या जेजू, पवित्र स्नाना वरवीं तुज्या बापाची भुरगीं आमी जाल्या, पूण जायते पावटी तुज्या बापाची शिकवण जिवितांत घेवन बापाची भुरगीं कशी जावंक आमी चुकल्या. आमकां बगोस सोम्या काकुटकर. सोम्या काकुटकर. क्रिस्ता जेजू बावतिस्मो वरवीं पवित्र आत्म्याचे देणे आमकां फावो जावन आमी पवित्र आत्म्याची जिवीत मंदिरां जाल्या. हे पवित्र आत्म्याचे मंदिर पवित्र सांबाळूंक आमी चुकल्या. आमकां बगोस क्रिस्ता काकुटकर. क्रिस्ता काकुटकर. सोम्या जेजू पवित्र स्नाना वरवीं तुजे पवित्र सभेचे आमी वांगडी जाल्या,
पूण जायते फावटी पवित्र सभेचो उर्बोवून वांगडी कसो जिवंक आमी चुकल्या. आमकां बोगय. सोम्या काकुतकर. सोम्या काकुतकर. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. मोहिमा देवाकून सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सुरपदवेदा देवा बाबा देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्यातून वैभवा पासून आमी तुका वाखाणता. सोम्या जेसू क्रिस्ता जेसू क्रिस्ता पुता सोम्या देवा देवा सोम्या देवा देवाची देवाचे शेडये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे Gesù Cristo eklos tu povi eklos tu Ishvor eklos tu Bod Meshvor. Amen. Amen. Pratuja Sur podvedara sasnaच्या देवा जॉर्दान न्हंयत जेजून स्नान घेतले पवित्र आत्मोताचे देवलो आनी तो तुजो पुरबायचो पूत म्हूण तुवें सोबे मासार पोरगोटले उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्मलोल्या आनी तुवें आपणायलोल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगान ती रावंक कोरपा दी. या आमी मागता आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासवू चलयता सासनाच्या हा सासना. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप ओ आसा सेवक म्हजो हांव सांबाळून दवरतां तो हांवें विचून काडलेलो संतोश म्हज्या काळजाचो राष्ट्रांक खरी नीत हाडूंक म्हज्या आत्म्यान भरलोलो. बोब मारून तो आरडना आपलो ताळो रस्त्यांचेर कोणाक आयकूंक तो दिना. फुटलोली बॅट मोडिना मिनमिनटी वाट पालयना
खरे नितीची राजवट विश्वासपणान हाडटा कोरी नीत प्रिथ्वीचेर स्थापसोर तो हालचो ना चेपन दामोन तो उरचो ना ताच्या धर्मशास्त्राची वात दीप जुये पळयत आसतले सर्वेस्पोर अशें सांगता नितीची सेवा करूंक तुका हांवें आपयला तुजो हात हांवें धरला तुका हांवेंनूच आकारला कुर्ड्याचे दोळे उगडूंक कैदी गुलामाक जालोल्यांक बणकणींतली सुटका दिवंक काळके खोणीत बसलोल्यांक काळोखांतली भायर काडूंक म्हजे परजेचो कोरार आनी राष्ट्रांचो उजवाड तुका नेमून दवरला देवाचें उतर देवाचें व्हड उपकार आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पोर आपले परजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतालो पोतून म्हणया सर्वेस्पोर आपले परजेर शांतीचो आशिर्वाद घालतालो देवाचे भुरग्यानो सर्वेस्पराक मोहिमा दियात ताच्या नांवाक फावो ती मोहिमा सर्वेस्पराक दियात ताच्या पवित्र मंदिरांत सर्वेस्पराक पोन्नीपात करात जबाब सर्वेस्पोर आपले परजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतालो सर्वेस्पराचो तालो उदकां वयल्यान गाजता दोर्याचे लारा ओसडेचेर सर्वेस्पोर उबो जाला सर्वेस्पराचो तालो कितलो गणगणीत कितल्या दोबाजीन गाजता सर्वेस्पराचो तालो जबाब सर्वेस्पोर आपले परजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतालो मोहिमेवून देवाचो गणगण सुटलो ताच्या मंदिरांत सगल्यांचो हो एकूच साथ गाजता मोहिमा दोर्या सागरा वयर सर्वेस्पोरान शिनवासन मांडला सासनाक राजा कसो सर्वेस्पोर शिनवासनार बसला जबाब सर्वेस्पोर आपले परजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतालो इतिहासा वेलें वाचप पेद्रू अशें उलोवंक सुरू केलें देव मनशा मोदें अंतोर करिना म्हूण म्हाका तावे जाला पूण जो मनीस खंयच्याय राष्ट्राचो तो जावं देवाक भियेता आनी प्रामाणीकपणान चलता तो की देवाक आवडटा देवान जेजू क्रिस्ता वरवीं सवेस्तकायेचे शुभ वर्तमान परगोटूंक इस्रायलाचे पुतां दुवांक निरोप धाडलो तोच सगल्यांचो सोमी जुवावान स्नार बरगडलें तेतून तावन गालिलियांक सुरू जावं आख्ख्या जुदियांत कितें घडलें तें तुमी जानयत देवान कशे भाशेन नाजारेतच्या जेजूक पवित्र आत्म्या आनी शक्तीन मागलो तेय तुमी आयकलो वेता तोय ताणें बरें शिपडायलें आनी देवचाराचे पदवे काल आसलेल्यांक बरी केली कित्याक देव ताचे समें आसलो देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार उद्गार Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy. स्वर्ग उक्तो जालो आनी बापाचो ताळो आयकूंक आयलो हो म्हजो आपुरबायचो पूत ताचे तुमी आयकात Soy sorbespora, soy sorbespora, soy.
सोर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू, तुमचे सोवे आसू. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा. मोहिमा तुका सोम्या. लोक देवाचे बासावणेक ओदीक रावतालो, देखून सगळ्यांच्या मनांत जुआवां विशीं हो विचार उप्रासूंक लागलो. होच बी देवान मागलोलो न्हय मू. जुआवान तांकां सोमेस्तांक जाप दिवन म्हणलें, हांव तुमकां उदकाचें स्नान दितां खरें, पूण मोशेवूण बोळवंत एकलो येता आनी ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. तोच तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो. तेन्ना सगल्या लोकांन स्नान घेवन सोंपतूच आनी जेजू स्नान घेवन मागणें करता आसतना स्वर्ग उक्तो जालो आनी पवित्र आत्मो पारव्याचे आंग रूप घेवन तांचेर देंवलो आनी स्वर्गांतान एक ताडो आयकूंक आयलो. तूं म्हजो व्हड अपुरबायेचो पूत, तुजेर म्हजें दादूसपण आसा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगार बाबा भयणीनो, आज आमी केरीत भाशेन एक व्हड परब समोरमतांव. कोणी सांगशी म्हाका कसली परब ती? चिल्ड्रन, ओन्ली द चिल्ड्रन, catechism children. Today we celebrate the feast of the baptism of the Lord. जेजूच्या स्नानाची परब आज आमी समोरमतांव. We celebrate today the baptism of the Lord. आनी आयच्या दिसा किरीत भाशेन आमकां सगल्यांक आमच्या आवय बापायन पवित्र स्नान दिलां हाचो आमकां उगडास करता. वी आर ऑल बॅप्टायज्ड. येस ऑर नो? आर वी बॅप्टायज्ड ऑर नो? व्हडल्यान येसूच येवंक ना. आर वी बॅप्टायज्ड ऑर नो? गूड. म्हणटकूच आमकां सगल्यांक देवाच्या अपुरबायेची भुरगीं केल्यांक, द डे वी आर बॅप्टायज्ड वी आर वॉश्ड अवे फ्रॉम द ओरिजिनल सीन. आनी आमकां सगल्यांक वी हॅव बीन मेड एज द चिल्ड्रन ऑफ गॉड. आनी देव आमची अपुरबाय करता म्हूण आयची वाचपां आमकां सांगतात. ऑल द 3 रिडिंग्स पॉयंट आउट टुवर्ड्स दॅट. क्रिस्टिना झेनाटो म्हूण एक ओस्तोरी आसली. 1971 वर्सा ती जल्मली इतालियाक आनी चडशीं 12 वर्सां पर्यंत ती कॉंगो आफ्रिका हांगासर ती वाडली. आनी जेन्ना ती 21 वर्सांची जाली, वेन शी बिकेम 21, शी वेंट टू बहामस. बहामस म्हणटा ते अमेरिका. थंयसर वचून ती, बहामस म्हणटा ते वेस्ट इंडिजवर, थंयसर वचून ती शिकूंक लागली. कितें शिकली? कोणाकूय सांगूंक आसा? दिस इज इन द विकिपीडिया. एक वस्त शिकली. शी लर्न डीप सी डायविंग. म्हणटकूच आपूण बरे भाशेन ती शिकता आसतना 2 दिसाक ती दर्यांत वेताली आनी दर्यांत वतना ती डीप सी डायविंग करताली. अशें आसतना सडनली वन डे अ वेल केम टू अटॅक हर. आमी कोंकणी भाशेन वेलीक कितें म्हणटा? मोरी. खातात तुमी न्हू? धाकट्यो धाकट्यो मोरयेचे नुस्तें खातात की ना? मामी कोत्ता आंबट्टीक आमी केन्नाय खाता. ही मोरी तिका आताक करूंक आयली, आक्रमण करूंक आयली आनी क्रिस्टिना धांवन धांवन वयर सरूंक आयली. जशी ती वयर सोदताली ही मोरी लागीं लागीं तिचे लागीं आयली
आनी येवन ती तिचेशी पावली आनी आपली तोंड तिका लावंक लागली. शी स्टार्टेड टचिंग हर माउथ टू हर. क्रिस्टिना पयलीं समजूंक ना. तिका दिसलें ही मोरी आपल्याक आताक करतली. शी वूड अटॅक मी द वेल. नो बट शी वॉज जस्ट टचिंग हर नोज टू हर. आनी अशें आसतना क्रिस्टिनाक दिसलें कितें तरी आसा. And she found that this whale was groaning. And suddenly the whale opened her mouth, and Christina saw that there was a big hook inside. Goro. She was entangled with a hook inside her mouth. So Christina आपलो हात घेतलो, मोरयेच्या तोंडान घातलो आनी तो गोरो भायर काडलो. आनी ती मोरी गेली. अशें आसतना दुसऱ्या दिसा क्रिस्टिना गेली परतून डीप सी डायविंग. तिसऱ्या दिसा गेली. तिसऱ्या दिसा ही मोरी तिचे सोशी आयली आनी तिका तोंडाक ती बरी करून बेज दिवंक लागली. शी स्टार्टेड किसिंग हर एंड शी सॉ दॅट अदर वेल्स स्टार्टेड कमिंग टू हर. आनी अशें करता आसतना आज पर्यंत तिणें 21 मोरयांच्या तोंडान भितर गोरो फसलोलो तो काडलो. आतां दोर दिसा क्रिस्टिना जेन्ना दोरयांत वेता तेन्ना ह्यो मोरयो तिका येवन भेट करतात. आपलो मोग तिका किरीत भाशेन बेज दितात आनी परती वेतात. देवा भाशेन ती देव आमी कितलीं आपल्या सोशिलीं पयस गेल्यार आमची ओपुरबाय करता. तेच भाशेन जनवारूय तुवें तर ताका बरें करीत जाल्यार तुजो उपकार आटोवंक जनवार विसरना. आनी हें क्रिस्टिना झेनाटो आपल्या जिवितान घडलां म्हूण बरोवन दवरता. मोगार बाबा भयणीनो, आयचें पयलें वाचप इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप आमी घेतलां. आनी थंयसर हो दुसरो आवेसवर आसा. आनी आमी पळयता कशे परी इस्रायल पोरसां जेन्ना गुलामपणांतली येता आपल्या देशांत तांकां दिसता देवान आमकां विसर घातलो. गॉड हॅज फॉरगॉटन अस. आनी ती निराशी जातात. असले वेळार इसायास प्रवादी तांकां म्हणटा तुमी देवा सोशिलीं पयस नात. गॉड हॅज नॉट फॉरगॉटन यू. देव तुमकां सगल्यांक समाधान करतलो. ही वील केअर फॉर यू बिकॉज ही लव्स यू. निराशी जायनाकात. देव तुमची अपुरबाय करतलो आनी आपल्या अपुरबायचे वेंगेन तुमकां सगल्या वायटांतलो देव सांबाळटलो. गॉड इज अ लविंग गॉड. ही वील प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल अनटुवर्ड इन्सिडंट्स. देवाच्या मोगाचेर पातयेयात. भाऊ भयणो, इस्रायल पोरसां तेंच कोत्ता. दे ट्रस्ट इन गॉड and God saves them from all their difficulties. आयचें दुसरें वाचप चुकीन आमच्या भयणीन धाकट्या भुरग्यान 2 मिनटांचें घेतलां. तें बागेवन तिताक बरयलेली चीट आमी वाचता. आनी थंयसर कांय बरीं उतरां आसात. नवो जोन दितल्या स्नानान आमकां धुल्यांत आनी पवित्र आत्म्याचे पुर्वेन आमकां नवीं केल्यांत. वी हॅव बीन बॅप्टायज्ड and made anew by the Holy Spirit through our baptism. बागेवन पावलोक तिताक ओ बरयता आसतना म्हणटा तूं ऑतोर करिनाकाय कोणाचे मोदें. जावं ते ग्रेक, जावं ते जुदेव, जावं ते हेर लोक, कोणाचे मोदें ऑतोर करूंक वचूं नाका. देवान सगल्यांक आपलीं आपणायलोलीं भुरगीं केल्यांत. गॉड इज मेड अस ऑल एज हिज चिल्ड्रन. आनी ताका लागून देव आमचो सर्वंडार जेजू क्रिस्ताच्या दोबाजीक येण्याची आमी वाट पळयता आसतना किरीत भाशेन आमी जिवंक जाय. आनी आमकां सर्व तरेच्या खोटेपणांतलीं सोडोवचे खातीर आनी नितोळ आमी उरचे खातीर बऱ्यो करण्यो करूंक आशेता तसली आपली खाशा पोरजां करून घेवचे खातीर ताणें आमचे पासत आपणाचेंच बलिदान केलें. ही ऑफर्ड हिमसेल्फ एज अ सॅक्रिफायस दॅट वी मे बी ब्लेमलेस बिफोर गॉड. काय बरीं उतरां बाबा भयणी. बागेवन तिताक बागेवन पावलो बरयता.
नाका लागून गरजेचें की तो म्हणटा आमी सगलीं जीं पातकांत आसलीं, पातोक आमकां ह्या संवसारान गिरासून दवरतालें, जेसू क्रिस्ता वरवीं वी हॅव बीन फ्रीड अँड मेड वन्स अगेन एज द लविंग चिल्ड्रन ऑफ गॉड द फादर. आयचें शुभ वर्तमान आमी लुकाचें शुभ वर्तमान घेतलां आनी हें शुभ वर्तमान भाऊ भयणो मार्कू आनी मातेव हाचे परस वेगळें आसा. मार्कू आनी मातेवाच्या शुभ वर्तमानान बारीकसाणेन दिता जेजू स्नान घेवंक येता. तो जॉर्दान नदीन देंवलो, उपरांत ताणें आपलें आंगावलें काडलें आनी तो जुआं बातिस्ताचे फुड्यान गेलो आनी जुआं बातिस्तान म्हणलें, ही जावन आसा देवाची शेळी जाच्या वाणाचे वाद्य सोडूंक म्हाका फावो ना. ओय भाशेन बारीकसाणेन दिता. पूण हांगा लुकाच्या शुभ वर्तमानान लूक दाखोवंक सोदता की जुआं बातिस्त जे स्नान दितालो आनी जेजू जे स्नान घेता तातूंत अंतर आसा. जेन्ना जेजू स्नान घेता पवित्र आत्मो ताचेर देंवता आनी पवित्र आत्मो पोरगोट करता. कितें करता? ओ म्हजो अपुरबायचो पूत. आनी जुआं बातिस्त आपुणूच सांगता, हांव तुमकां उदकाचें स्नान दितां खरें, पूण म्हजेवून बोडवून एकलो येता आनी ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. तोच तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो. दोन वस्तू, पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो. म्हणजे जें कितें हांव उदकान करतां तें पवित्र आत्म्या वरवीं तो तुमकां करतलो. म्हणजे त्या पवित्र आत्म्याचे कृपेन देवाचो पूत आमकां सगल्यांक पवित्र स्नान दितलो. मोगार बाबा भयणीनो, टुडे वी सेलेब्रेट द बॅप्टिझम ऑफ द लॉर्ड. काय बरें आमकां आज खुशालकायेचो दीस, बिकॉज वी आर टोल्ड टू एंड वी आर रिमाइंडेड ऑफ आवर ओन बॅप्टिझम. आमी जेन्ना पवित्र स्नान घेतात तेन्ना 3 वस्तू आमी घेतल्यात आमच्या जिवितान. उगडासा हांव सदांच मिसाच्या बलिदानान सांगता 3 वस्तू. खंयच्यो 3 वस्तू सांगशात? वी आर कॉल्ड टू बी perfect prophets. Okay, first we are called to be priest, we are called to be prophet, and we are called to be kings. म्हणटकूच याज्ञीक, प्रवादी आनी राजा जावंक आमकां पयल्यात. तो म्हणटली, फादर आमी कशीं पाद्री जातले? तुमी पाद्री न्हू, आमी मागलेले पाद्री. पूण तुमकां पवित्र स्नाना वरवीं हें कार्य देवान दिलां. तुमी सगलीं याज्ञीक उगडास दवरचो. कशे तरेन याज्ञीक? देवाचें उतर दिसपोटी तुमी वाचूंक. हें देवाचें उतर जेन्ना तुमी वाचतात, देवाच्या उतराचेर तुमी नियाळ करूंक गरजेचो. देवाचें उतर नियाळटा आसतना प्रवादी कशे दुसऱ्यांक हें देवाचें उतर परगोटूंक गरजेचें. देवाचें उतर दुसऱ्यांक परगोटूंकूच फावना. इतलेंच पुरो न्हय. आय हॅव प्रोक्लेम्ड द वर्ड ऑफ गॉड. नो, आय हॅव टू लीव लायक द किंग. आय हॅव टू लीव द वर्ड ऑफ गॉड इन माय लायफ. म्हणटूच 3 वस्तू आमी करतात. फर्स्ट इज द प्रिस्टली रोल, सेकंड इज द प्रॉफिटीक रोल, आनी तिसरी किंगली रोल. हाचे दिसाक आमी देवाची अपुरबायची भुरगीं जाल्यार देवाचें उतर वाचुया. हें देवाचें उतर आमी दिसपोटी आमकां मेळटा तेन्ना देव आमचे सवे न्याडूंक उलो मारता. हें देवाचें उतर. ही लव्स अस, दॅट्स द रिजन ही स्पीक्स टू अस. देवाचें उतर आमी वाचुया. बेश्टेंच तें वाचलें म्हूण जायना, तें नियाडुया. नियाळ्या उपरांत दुसऱ्यांक परगोटुया. परगोटल्या उपरांत आमच्या जिवितान आमी जियोया. दुसरे सुवातेर देव आमची अपुरबाय करता म्हणून पवित्र संस्कार ताणें घडोवन दवरला. He is in the blessed sacrament for us all the time because he loves us. And because he loves us, he is present in the blessed sacrament for our sake. ताका येवन आमी मेळुया, भेट करुया. Let's come to the church, spend some time with the Lord. Then only we are able to speak to him. We are able to communicate with him. We are able to pour out all our worries, joys, and our sorrows.
तिसरी वस्त भाव भयणो, आमच्या सरभोवती असलेल्या समुदायांत आमी जेसूक पळोवंक पावरुया. Where do we see God? Only in the Blessed Sacrament? Only in the Word of God? No, we see God in our own brothers and sisters. When we are living with our brothers and sisters, let us learn to see that God speaks through them to us. आयच्या दिसाक आमी जेजूच्या स्नानाची परब समारंभताना ह्यो 3 वस्तू आमी मोतीन दवरुया. That God is present in His Word, God is present in the sacrament, and God is present in our brothers and sisters. आमी जायते फावटी विसरता. Secondly, God is also loving us through our own family. एक घोव आपले बायलेचो मोग करता, एक बायल आपल्या घोवाची मोग करता, एक भुरगीं आपल्या आवय बापाची मोग करतात. तेन्ना बाबा भयणो, देव आमची अपुरबाय करता म्हूण आमी दाखोड करता. लेट अस लर्न टू लव वन अनदर इन द फॅमिली. दुसरे सुवातेर बाबा भयणो, आमी जेन्ना एकामेकाचो मोग करता, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या जिवितांनी आवय बापाय आनी भुरग्यां सगळे मोग आमी दाखोड करता, तेन्ना आमच्या ह्या वांगड्या मदें जावं ते आमच्या समुदायांनी, जावं ते आमच्या समाजान ओ क्रिस्ती भावा भयणीं मदें आमी मोगान जियेता, तेन्ना खरेंच क्रिस्ताचो पोरमोड, हीज फ्रॅग्रन्स वी आर एबल टू स्प्रेड विथ वन अनदर. आयच्या दिसाक आमकां ही कृपा मागुया. दोर दिसाक जेजूक आमी परगोटूंक, दोर दिसाक आमच्या समाजान जेजू अपुरबायेचो, जेजू ह्या संवसारांत सोडवण करूंक आयलो, जेजू सगल्यांक मोग दिवंक आयलो, हें आमच्या समाजांत आमी दाखोड करुया. तेन्नाच की आमी बावतिस्मान घेतलेले 3 कार्य आमी खरेंच करूंक पावतले. आयच्या दिसाक आमकां सगल्यांक हीच कृपा आमी मागून घेवया. उबी रावया आनी किरीत भाशेन आमचो भावार्थ उच्चारून सगलीं बरोबर म्हणया. सत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी संभवलो, आंकवार मारयेतान जल्मलो, पंच पिलाताकाल ताणें कोश सोंसले, ताका कुस्सा जुल्लो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुयेंतान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकेंचे बगसोनी, कुडीचें जिवन पळोवन सासणाचें जिवीत. जेजूच्या स्नानाची परब आमकां आमच्या मिशनरी पाटलावदारपणाचो उगडास करता. आमी सगळीं जेजूची पाटलावदारां कशीं आमच्या मुळाव्या संस्कारांनी आमकां मेळ्ळोले सोडवणीचें दान आपणावन ते आमच्या अपुरबायच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक परगटूंक काय आमची मागणी आमी बापाक हे वेळार उबारुया. आमच्या पाप साहेबान, बिस्प साहेबांनी आनी पाद्रींनी सोरेस्पोरात देवाचो मोग आनी काकलूट आपले पोरजे वांटूंक आनी आपणे अणभवलोली देवाची अपुरबाय आपल्या मुन्यारी जिवितांतल्यान आपले पोरजे सोवें जियोंक ते वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आयकून घे बापा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी पोरजेची आपुरबाय करता म्हूण फकत उलोवपांत न्हय आनी सांगण्यात न्हय, पूण सुवाती आशिल्ल्या आपल्या वावरा वरवीं पोरजेक आनी बरें पडटा तेंच करूंक ती वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या सगळ्या पवित्र सभेच्या वांगड्या सवे मोगान मोय पासान जिवन
आनी हालीं सुरू केलोल्या उत्सवीक वर्सांत आनी बनवाशी यात्राकारांक खोशी आमच्या बऱ्या आनी सात्वीक जिविता वरवीं दुसऱ्या सर्वे आमी आपुरबायची जावंक देवाचो आदार आमकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या मदीं जायतीं भाव भयणां जेवण पेवण न्हेसोन घर काम ना जावन कश्टवतात. तीं बी देवाचीच भुरगीं म्हूण आमचे भावा भयणांनी तांचे कश्ट समजूंक भागेवन जुजेबाजांक दाखयल्ले आमचे फिरगोजेन तांचे परगोट म्हणून आमी वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. थोडो वेळ उगी रावन आमची खासगी मागणी देवा बापाक आमी उबारुया. लेट अस प्रे फॉर आवर ओन पर्सनल नीड्स. भोव मोगार बापा, जेजून स्नान घेतलें तेन्ना सोर्ग उक्तो जालो आनी ताची खरी अस्मिताय परगोट जाली. पवित्र आत्म्याचे शक्तीन जेजून आपलो भौशीक वावर केलो आनी पोरजेक देवाची अपुरबाय आपल्या उतरांतल्यान, कोरण्यांतल्यान आनी जिवितांतल्यान परगोट केली. तर आमच्या स्नाना वरवीं आमी ताची अपुरबायेची गोवाय जावंक आमकां कृपा दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. गायन घेऊया C25 पेज नंबर 39. C25. बापा मोशा बाबा भयणे मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पयलीं शुभेच्छा दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. सर्गीच्या कोनवाड्या बापा, तुज्या अपुरबायच्या पुताक परगोट केलाय त्या दिसा आमी तुका ओपून दिता ती देणी मानून घे. मनशाची दया करून सगल्या संवसाराची पातकां धुवन काडूंक ताणें आपल्या स्नानाच्या वेळार खुशी दाखयली आनी उपरांत कुर्सार आपल्या रोगताच्या स्नानान ती खुशी पाळली. आतां ही तुज्या भुरग्यांची भेटोवणी बदलोवन ताचो कुर्साचो योद्न जावं दी आनी तातूंत आमची पातकां धुवन वचून दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पुविहित बापा, सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सोरकाडी आनी सोताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो हो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. शोर्दान नदीन विचित्र कुणांनी
पवित्र स्नानाचे तुझे नवे देणे तुवें पोरगोट केले मुनीस जालो तुजो सोब आमचे मोदे कोरोच आसा म्हूण आमी सोत मानू स्वर्गांतान तुजो ताडो आयकूंक दिलोय पारव्याच्या रुपान तुजो आत्मो देवलो आनी जेजू तुजो सेवक म्हूण ताणें दाखयले आनी दुर्बळांक सोडवणेची बरी खबर दिवं त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं आनंदाची तेला मागूं तुवें ताका अभिषेक केलोय देखून आतां सर्गीच्या देवदूताचें गायोन संतोशान आमी प्रितुमेर गाजयता आनी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. सुरगानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवा ओ स्वर्गी तुका जयजोय ओ स्वर्गी तुका जयजोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका बापा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच खोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात. बाबार्थाचो गोड पोरगोटुया सोम्या जेजू आमी उंडो खाता आनी एकाशीक पियेता चिंतले पावटी तूं वैभवान येसू आमी तुजें बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बापाक सिमांव आमच्या आदारी गोवण्याक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो
बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कोर. तांकां तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचुरीत मुखामोड पडूंक फावो कोर. आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय केलेल्याची दया करून आमी मागतांव. आंकवार मरी देवाचे माई संगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मदतान सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची सुवरवी त्याची सुसंगत त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरबोंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून शिसून शिकयलेलें प्रार्थोन दीर घेवन सगलीं बरोबर आमी म्हणुया. आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो हिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक मुजता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताणें पडत दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दय करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओत्रेकतांव तर आमकां तुजी उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटूय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटली पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मतांमुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका शिकुशे परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान रासवत चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले जो संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले जो संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले जो संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगल्या आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. D18 पेज नंबर 57 D18. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कार हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
Jesu progas voi conta, modur sonitu cana, corva ecemo onda, umbrut sorgince calza, corva ecemo umbrut sorgince calza, tu calza kundu sota, tu capi undan bata, tu sriya shana sata, ogotul Jesu moga, tu sriya shana sata, ogotul Jesu moga, tu lop Jesu tu moso, disvason mianso audo, tu kadukani sota, kazan suskarun rauta, tu kadukani sota, kazan suskarun rauta, amche sobekot tiran, amche tu sokal usbar, karokan tikar mona, tu shamokan bor kalzar, karokan tikar mona, tu shamokan bor kalzar, angkwara voiso putu, amcha kalzan so moktu, Jesu tu jena forza, Jesu tu jeraj tirza, Jesu tu jena forza, Jesu tu jeraj tirza.
उबी रावया, प्रार्थुया. कोण बऱ्या बापा, तुझ्या भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेतल्या उपरांत खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. आमी तुजी खोरी भुरगीं देखून तुज्या भुरग्यांक सोंपता तसलें आमचें जिवीत जावं दी. हें तेणें आमकां फावो को तुज्या प्रतिवोन पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशें बसुया. काजाराच्यो चिट्यो देवाचे कृपेन काजार जाता. रेगन आल्वियो फेर्नांडीस, पूत आतर फेर्नांडीस आनी रुफिना फेर्नांडीस रावता चिकालीम. हो लग्न जाता किंबर्ली स्विझल फेर्नांडीस, जुझे फेर्नांडीस आनी सुकुरीन फेर्नांडीस रावता नावेली. ही तांची दुसरी चीट. देवाचे कृपेन काजार जाता बाजिलियो गामा, पूत फ्रांसिस्को गामा आनी मार्सेलिना सिल्वा रावता दाबोली. हो लग्न जाता दिलिता फ्रांसिस्का दिकोस्टा, रुजारियो दिकोस्टा आनी दिओनोरा रुजारिया मिश्किता रावता चिकालीम. ही तांची दुसरी चीट. देवाचे कृपेन काजार जाता आल्विन एलन फेर्नांडीस, पूत सांतान आगुस्टिनो फेर्नांडीस आनी दितोसा फेर्नांडीस रावता दाबोली. हो लग्न जाता लिलिफा कुतिनो, पेद्रो कुतिनो आनी ओपिलिया आंताव रावता नुवे. ही तांची दुसरी चीट. तांचे मदें आडकोड आसल्यार तुमकां सांगूंक दिवंक कायदो आसा. सुमानाच्यो कार्यावळी. गेल्ल्या आयताराक आमचे इगोजेन कलेक्शन जालां 30,815 रुपया आनी दाबोली कॉपेलान जालां 1,620 रुपया. सगळे मेळून 32,435 रुपया, 32,435. येता तो आयतार साद्या काळाचो दुसरो आयतार. मीस जातली 2 मिसां. फर्स्ट मास एट 6:45. किरीत भाशेन पयले मीस 6:45 वरांचेर. आमची सेवा धर्म सांबाळटात सेंट पॉल समुदाय आंतरीक सायड. दुसरे मीस जावन आसा मांडावोड सांबाळटली तोरणाटी 8:30 वरांचेर. भुरग्यांची दोतोन जातली मिसा उपरांत. पवित्र संस्काराची बोजोण बुधवारा दिसा सांजेची 6:30 वाजता जातली. मांडावोड करपी जिना पेंटा आनी फोंडवे सेक्टर. शुक्रारा दिसा सकाळची 6:30 वाजता पवित्र संस्काराची बोजोण जातली. ऑब्लिगेशन मीस सदांचे परी इगोजेंत इंग्लीश भाशेन सोनवारा 6 वाजता आनी दाबोली कॉपेलान 6:30 वाजता कोंकणी भाशेन जातले. आयच्या दिसाक समुदायाच्यो जमाती ह्या समुदायान जातल्यो. सेंट विन्संट पालोटी, रेजिना मुंदी, क्रिस्तालिना जॉर्ज हाच्या घरान 5:30 वाजता. सेंट ट्रिजा कोलकाता देवसुआ घरान जो आनी रिना सिल्वेरा हाच्या घरान 5 वाजता. सेंट थॉमस समुदाय व्हडलेंबाट पिटर वाज हाच्या घरान 5 वाजता. सेंट जोझफ वाज समुदाय कोपेलबाट कॅजी डिकॉस्टा हाच्या घरान 5:30 वाजता. होली फॅमिली समुदाय नाकेली हांची समुदाय जातली 14 तारखेर कितेरिया दिसिल्वा हाच्या घरान 7 वाजता. 14 तारखेर सेंट फ्रांसीस द असिसी समुदाय इग्रेजा 1 and 2 फ्रांसिस्को नुनीस हाच्या घरान 6:15. आमची भुरगीं पयलो कोमयाव घेतात 2 तारखेर फेब्रुवाराचेर. म्हणटकूच त्या दिसाक कोमयाव घेता आसतना तांचे खातीर मागूंक आमी तुमचे लागीं विनवती करता. कितें भाशेन तांची लागशिल्ली इमिजिएट प्रेपरेशन लागशिल्ली तयारी जातली 18 तारखेर तान सांजेची 5:30 वरांचेर. 12 तारखेर म्हणजे आयचे दिसाक जमात आसतली. जी कोण कोमयाव घेतात तांचे आवय बापाय सांगाता आनी कॅटकिस्तां सांगाता. ही जमात जातली दोतोन जाल्या उपरांत. 17 जानेराची नोवेना बोंपाड सायबिणीची सकाळची मीस जातली सकाळची 7 वाजता. नाकिली सेक्टर किरीत भाशेन पॉपअप बाजार करता. हो 18 तारखेर जातलो सोनवारा दिसाक 18 तारखेर 5 वाजता.
म्हणटकूच there will be live music, housey, face painting competition for children below 15 years. आतां जी कोण फेस पेंटिंग करतात they have to come with their face painted. मागीर कॉम्पिटिशन आसा होम मेड पिकल. जी कोण घरांत बरे तरेन आचार वो लोणचें करतात तांणी कॉम्पिटिशनाक हाडूंक जाता. There will be a display of presenting oneself in different attires of saints. म्हणजे दुसरे दुसरे सांत तुमच्यान आपली घालून आंगावली घालून येवंक जातात. सांतांची भक्ताची तुमी दाखोड करूंक जाता. सेंट फ्रांसीस झेवियर, मदर ट्रिजा, सेंट जोसेफ वाज, सेंट अल्फोन्सा, जायते आमचे सांत आसात तांचे तुमच्यान दाखोवंक. दोज इंट्रस्टेड हॅव टू सबमीट देयर नेम्स to Martina Fernandez, the sector leader of Nakeli. St. Andrew's School, ICSE Vasco, announces that admissions are open for nursery from nursery to standard 12th. म्हणटकूच ह्या नव्या वर्साक 25-26 तांची एडमिशन उक्ती जाल्यान नोटीस बोर्डाचेर आमी डिटेल्स घातलेले आसात. आमकां किरीत देणगी आयल्या. Someone has generous donation for the Good Samaritan Fund. 4,000 दिल्यात. काळजांतान आमी ताका देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचेर भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचो आशिर्वाद पडूं म्हूण आमी मागता. देयर इज अ फ्युनरल ऑफ राहुल कार्दोज. राहुल कार्दोजाचे किरीत भाशेन हांगासर आमचें मरण जातलें 13 तारखेर 3 वाजता. किरीत मिसा 17 तारखेर 8 वाजता राहुल कार्दोजाच्या रिमेंबरन्साचे आनी 18 तारखेर 8 वाजता सोंपलेल्या मिगेल इनासियो डायस 3ऱ्या वर्साचो उगडास. गरीब कोणाचो 13 तारखेर हो तियात्र जातलो 7:30 वाजता रवींद्र भवन मडगांव. डायरेक्टर फादर ऑल्ड्रीन डिकॉस्टा आनी फादर ईडन फेर्नांडीस. 150 रुपया तिकेट आमच्या इगोजेच्या कोचेरींत ऑफिसान आसा. तुमी घेवचे म्हूण आमी मागता, कित्याक जें कितें ह्या तियात्राचो प्रॉफीट जाता तो सिमनारी खातीर वेतलो म्हूण तांणी कोडीत केला. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून यादनीक प्रवादी आनी राय कशे देवाचें उतर वाचूंक, तें नियाडूंक, तें पोरगोटूंक आनी तें जिवंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. उत्सवाचे मागणे आमी सगळीं बरोबर म्हणटल्या. सर्गीच्या बापा जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आनी आमच्या बाबा सोबे तुवें आमकां फावो केल्लो बावाट आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांनी पेटयल्लो प्रिती मोगाचो उजो तुज्या राजाच्या येण्याक आमचे भितर नव्यान सदैव बरवोसो जागो. शुभ वर्तमानाची बिया तोकोनासतना ओपूंक तुजी कृपा आमकां नवसरूं. नव्या स्वर्गा आनी नवे प्रितुमेच्या कोऱ्या बरवशान रावतना ही बियां मनशा कुडाक तशें आख्खे रचणेक भितरल्यान तान बदलूं. तेन्ना वायटाच्यो शक्त्यो नपयत जावन सासणांक तुजी महिमा परचडूं. उत्सवाची कृपा आमा बरवशाच्या यात्रेकारां सोबे सुर्गीचे तेवे जोडची आशा नव्यान जागो. हीच कृपा सगल्या संवसारात सर्वंडाराचो संतोष आनी शांती पसराव. तुका आमच्या सासणाच्या पवित्र देवाक महिमा आनी वाखाणणी सदां सर्वदा. आमेन. कायून घेऊया M5 पेज नंबर 154. M5. Dobbiamo
खातीर